आमकां याद आसतली आमी सुरवातीकच्यान मार्चांतल्यान कोवीड मॅनेजमेंट करता आसतना पुराय एक साल कंप्लीट जालें. आज हांव मुद्दामून परत एकदां प्रेसाच्या समोर उलोवपा खातीर आयलो, कारण आयच्यो केसीस ज्यो आसा 927 ह्यो हायेस्ट, म्हणजे फाटल्या वर्साक सुद्दां फाटल्या पुराय वर्सांत आमकां 927 केसीसाचेर पावूंक नाशिल्ले. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 750 केसीसच्या पर्यंत मॅक्झिमम केसीस पर डे हाजेर पावल्ले. आयचे पुराय टेस्टींग 3189 टेस्टींग जालें आनी तितून 927 ह्यो पॉझिटीव केसीस आमकां मेळ्ळ्यो आनी 6 डेथ. हांव परतूय बी म्हणजे याद करून दिता की आमी सुरवातीकच्या पासून जर पळयत जाल्यार कंप्लिटली जनता कर्फ्यू, लॉकडावन, नायट कर्फ्यू हें सगळें लायत पुराय स्टेट एकदम बंद आशिल्ली. ज्या वेळार दूदूय मेळनासलें, पेपरूय मेळनासलो आनी भाजीय मेळनासली. त्या वेळार पुराय 1.5 ते 2 म्हयने ह्या परिस्थितींतल्यान स्टेट गेली. पुराय इकॉनॉमिकल एक्टिविटी बंद जालो. आमचो रेव्हेन्यू कलेक्शन 90% ड्रॉप जाल्लें. ताज्या उपरांत कालांतरान आमी 3 म्हयन्या उपरांत इल्ले करीत सगळ्यो एक्टिविटी परत एकदां सुरू जाल्यो आनी आमच्या कडेन टेस्टींग फेसिलिटीज नासली. थंयच्यान आमी परत एकदां हॉस्पिटल्स, टेस्टींग, परत क्वॉरंटायन, कोवीड केअर सेंटर्स सगळी कडेन म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल केले. मदीं पुराय गोंय राज्य हे 0 केसीस जाल्यो. आमी कोरोना मुक्त जाले. परत एकदां स्टेटीची सगळीं दारां ओपन केल्या उपरांत इल्ल्यो केसीस वाडपाक लागल्यो आनी परत आमी कंट्रोल करपाक शकलेले. बट आयज पुराय जर देशाचो सिनारियो पळयत जाल्यार त्याच धर्तीचेर गोंयांतूय बी त्याच प्रमाणात आमकां केसीस वाडटा आसतना दिसता. काही राज्यांनी लॉकडावन केलां आसतलें, काही राज्यांनी नायट कर्फ्यू लायले आसतले. बट एकंदर आमची SEC टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट आनी बाकीचे कलेक्टर्स ह्या सगळ्यां कडेन उलयल्या उपरांत आमकां गोंयच्या लोकांची काळजी घेवपाच्या नुसार आमी परत म्हणजे सगळ्या जाणांक सांगत आसा की आमच्या कडेन बेस्ट ऑफ द ट्रिटमेंट फेसिलिटीज आज अवेलेबल आसा. आमी बऱ्यांतले बरें टेस्टींग आसतलें, ट्रॅकिंग आसतलें किंवा सगळ्यो फेसिलिटीज लोकांक अवेलेबल करून दिता. बट तरी सुद्दां दुख्ख भोगता की लोक ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजीचेर म्हणजे हॉस्पिटलायज जावपाक येता. हांव आयजूय बी म्हणजे फॉलोअप घेता आसतना आमच्या कडेन बांबोळे 180 बेड्स अवेलेबल आसा, वीच इज फूल आसा. आमी नवीन 60 बेड बांबोळे फाल्यां पर्यंत रेडी जाता. 309 बेड्स आमच्या कडेन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा. बेड जरी फूल आसल्यो 150 बेड आमी आनीक फाल्यां पर्यंत सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल करता. ESI हॉस्पिटल 210 बेड आमी फाल्यांच्यान परत एकदां सुरू करता. आमी कोवीड केअर सेंटर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आनी फातोर्डा स्टेडियम ही दोनूय कोवीड केअर सेंटरां परत एकदां सुरू केल्लीं आसा आनी परत एकदां गरज लागले जाल्यार ID हॉस्पिटल फोंड्याचेंय बी आमी हे कोवीड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर करतले. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटल्स जे मणिपाल हॉस्पिटल आसतलें, विक्टर हॉस्पिटल आसतलें, हेल्थवे हॉस्पिटल आसतलें, हांच्याय कडेन फेसिलिटीज अवेलेबल आसा. हांवें आज फॉलोअप घेतलो, तितून आमचे कडेन इनफ सफिशियंट टेस्टींग किट्स अवेलेबल आसा आनी ज्याच्या प्रमाणात आमी मॅक्झिमम आज हांव स्वता आजिलो हॉस्पिटल हांगासर टेस्टींग करता थंयसर गेल्लो. जेंकां आवटसायड ट्रॅवल करता तांकां थोडोसो त्रास जाता, कारण ताचो टेस्टींग RT-PCR रिपोर्ट दुसरे दीस मेळटा. बट ताजी फेसिलिटीज आमी सोमार दीस पर्यंत मोबायल टेस्टींग व्हॅन अवेलेबल करून दिता, जेणे करून तांकां रोखडेच विदीन 8 hours जो टेस्टींग रिपोर्ट मेळपाक जाय RT-PCR तोय मेळपाची सोय जी आसा ही आमी अवेलेबल करून दितले. अदरवायज बाकीच्या सगळ्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टींग फेसिलिटीज अवेलेबल केल्या. म्हणून म्हजी गोंयच्या सगळ्या जनतेक रिक्वेस्ट आसा परत आमी लॉकडावन केलें म्हणून जावचें ना. आमकां आमच्या लोकांची काळजी घेवपाक जाय, गोंयांत आसलेल्यांची काळजी घेवपाक जाय. आज ऑलरेडी कोवीड पेशंट आसा, त्या खातीर म्हणजे शक्यतो आमी क्रावडेड प्लेस एवॉयड करच्यो पडटल्यो. आमकां लग्न समारंभ आसतले, पॉलिटिकल मिटिंग्स आसतल्यो किंवा बाकीच्यो आसतल्यो, ह्या जाग्यार वयता आसतना मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सींग हें मेनटेन करचें पडटलें आसता. आमी तेजी भान दवरिना. म्हाका खबर आसा, बींग अ पॉलिटिशियन हांवूय पॉलिटिकल मिटिंगेक वयता तेन्ना परत हांव सांगत आसता, बट तरी सुद्दां तें मेनटेन जायना. म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करात, मास्क वापरात आनी शक्यतो आयज कलेक्टर्स ऑर्डर काडपाचे आसा रिगार्डींग द इनडोर प्रोग्राम्स आनी आउटडोर प्रोग्राम्स. हेज्या संदर्भात कांयशी रेस्ट्रिक्शन्स म्हणजे इनडोर आनी आउटडोर दोनूय प्रोग्रामचेर येतली. त्या खातीर पॉलिटिकल मिटींग आसतली, लग्न समारंभ आसतले, हांच्यांनी फाल्यां स्पॉट परमिशन हांकां डेप्युटी कलेक्टराचेर दिले वयतले. आमी ज्या पद्दतीन म्हटलां की आउटसायड जर आसत जाल्यार 200 लोकांची तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्सींग काडून आनी इनडोर जर प्रोग्राम आसत, इवन दो लग्न समारंभाचेर सॉरी टू से म्हणजे म्हाका सांगपाक खूब हें जाता की
की आम्ही लग्न समारंभ सुद्धा 5,000 10,000 लोकांक जे इन्व्हाइट करतात हे इन्व्हाइट करचे न्ही आणि लोकांनीय बी अशा पद्दतीच्या समारंभापासून मातशे थोडेशे पयस रावचे, रेस्ट्रिक्शन्स करचे, जेणे करून आमी पळयता आमचेच गोवन लोक एके कडेन येतात त्याच एखाद्या दुसऱ्या समारंभांतल्यान खूब जाणांक कोवीड जो पसराव जो आसा कोवीडचें इन्फेक्शन हे जावपाचे खूब मोठ्या प्रमाणात चान्सीस आसता. त्या खातीर सगळ्यांनी म्हणजे आपली काळजी ही आपूण घेवची आणि जे प्रोग्राम ऑर्गनायज करतात आनी वेन्यू ऑर्गनायझर्स आसा हांकांय बी आज नोटिसीस जे आसा हे कलेक्टरा कडल्यान वयतल्यो, तेंच्यांनी रेस्ट्रिक्शन्स हे सांबाळचे अशें म्हाका दिसता. पब्लीक प्लेसीसचेर आमी पुलिसांक कलेक्टरांक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. फायन फाल्यांच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली, त्या खातीर परत फायन मारता हे कोणी म्हणचे न्ही. इवन दो पॉलिटिकल मिटिंग्स म्हाजे म्हणल्यार खूब रेस्ट्रिक्टेड मिटिंग्स ज्यो आसा ह्यो घेवच्यो, कचाकच भरलेल्या हॉलांनी मिटिंगो घेवच्यो न्ही. भायरूय घेता आसतना कमी प्रमाणात लोकांच्यो मिटिंग्यो घेवच्यो, कारण इलेक्शन्स वीच इज अनएवॉयडेबल. इलेक्शन्स जे आसा हे टायमार इलेक्शन्स जातले, त्या खातीर एके वटेंतल्यान आमी लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें म्हणजे टेस्टिंग पासून हॉस्पिटलायज पर्यंत 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी लोकांक अवेलेबल करून दिला. टेस्टिंग किट अवेलेबल करून दिला, रेमडेसिवीर जे इंजेक्शन्स आसतात ती अवेलेबल करून दिल्या, ऑक्सिजन फेसिलिटीज आमच्या कडेन एबंडंट प्रमाणे अवेलेबल आसा. फक्त प्लाझ्मा डोनर्स हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता, जे जे कोविडांतल्यान रिकवर जाले तांच्यांनी प्लाझ्मा डोनेट करपाक फुडें येवचो. आयज खूब मोठ्या प्रमाणात प्लाझ्माची लोकांक गरज आसा. खुबशे जाण त्या खातीर आमकां लोकांचे प्राण वाचूंक शकता, म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर फुडें येवचें. दुसरी गजाल आमी जे म्हणटा वॅक्सिनेशन, आमचे खूब मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशनूय कॅम्प आसा. 20 तारखेपर्यंत वॅक्सिनेशन कॅम्प चलतले. ह्या वॅक्सिनेशन कॅम्पांत येवन म्हणजे 45 आनी एबाव आसा ह्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशनूय घेवचें हाजी म्हाका रिक्वेस्ट आसा. जेणे करून दुसरी गजाल हांव सगळ्या लोकां कडेन परतूय मागता की आपलो ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जायसर आनी आपल्याक कंटिन्युअस 3-3 दीस जोर येता आसतना घरा कडेन कोणीच रावचें न्ही. तांकां सगळ्या जाणांक म्हणजे बेड्स ज्यो आसा ह्यो अवेलेबल आसा, तेंच्यांनी हॉस्पिटलायज जावचें, जेणे करून आमी तांकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ही हॉस्पिटलांत दिवपाक शकतले. आमी ताजी तितकी आमचे सगळे मेडिकल टिम्स जे आसा GMC आसतले किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळे जाण काळजी घेता आनी ताकाच लागून तुमी सगळ्यांनी म्हणजे आमकां मॉर्टेलिटी रेट डेथ रेट जो आसा हो कमी करपाचो आसा आनी तो कमी करपाक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें हें तुमच्या लागीं मागता. आनी निश्चितच येवपी काही बंधनां जी आसा ही आमच्या खातीर गरजेची आसा, म्हणून ही काही रेस्ट्रिक्शन्स ही पब्लीक फंक्शनाचेर फक्त आमी घातल्या. बरेच जाण म्हणजे भायले लोक येतात तांचेर हें करता, भायले आमी तेज्या पेक्षा आमच्या मदींच जी गॅदरींग आसा ही कमी जावप गरजेची आसा. आमच्या मदीं आमी खूब लोक एके कडेन न येवप हें गरजेचें आसा, जेणे करून आमी खूब मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग आनी ट्रॅकिंग हें सगळें करीत आसा. बट तुमच्या सहकार्यांत आमकां कोरोनाचेर मात करपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें पडटलें. हांव सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां आव्हान करता की तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग आनी हॉस्पिटलायज जावपाक आनी वॅक्सिनेशन ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचे आनी कोरोना कंट्रोल करपा खातीर सरकाराक हेल्थ डिपार्टमेंट कलेक्टर डिपार्टमेंट्स हांकां मदत करची. पुलिसां कडल्यान फायन जाली फक्त ताच्या खातीर परत सरकाराक दोश दीत बसचे न्ही. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात फाल्यांच्यान सगळे जाणांक एक्टिवेट जावपाक लायल्या. ना, आमी परतूय सांगता बाकीच्यो स्टेटी लॉकडावन आसल्या कारणान ऑलरेडी बाय एअर आनी बाय रोड येवपी पॅसेंजर जे आसा हे बाय एअर येवपी तर 70% ड्रॉप जाले. बाय रोड सुद्दां येवपी हे ट्युरिस्ट म्हणून जे हांगासर येताले ते ऑलरेडी मोर दॅन 50% जे आसा ऑलरेडी ड्रॉप जाल्ले आसा. त्या खातीर इनकमींग भायले लोक येता हेजेर रेस्ट्रिक्शन्स आमकां लावपाची आत्तां तरी गरज ना, कारण हे लोक तशे लोकां मदीं मिक्सअप जायना. आमी मॅक्झिमम इंडस्ट्रीज आनी बाकी ह्या सगळ्यांक सांगलां की तुमच्या कडेन जेंका टेस्टिंग करून जो कोण पॉझिटिव्ह येता तांकां आयसोलेट करात. आमी SOP जी आसा ही हॉटेल इंडस्ट्री आसतली, इवन दो इंडस्ट्रियल सेक्टर फार्मा इंडस्ट्री आनी बाकीचे MSME ह्या सगळ्या जाणांक आमची एडवायजरी आनी SOP इश्यू केल्ली आसा, ताज्या प्रमाणे तांच्यांनी काम करचें. इंडोर आनी आउटडोर आनी रिस्ट्रिक्शन तेतून आतां क्लब येता आनी मागीर कॅसिनो येता तांकां आमी पब्लीक फंक्शन्स म्हटल्यार रुटीन इकॉनॉमिकल एक्टिविटीज चलता ते हॉटेल्स आनी बाकीच्या हेंचेर म्हणूंक ना. आमी म्हटलां की आमचे लोक ज्या जाग्यार एके कडेन येता थंयसर ते आमी ट्युरिजम एक्टिविटी आमकां चिंता चड आमच्या लोकांची आसा म्हणून आमी म्हटलें. कितें एक्शन जातलें जाल्यार पब्लीक जमता बीन जाल्यार, कारण आतां सद्या आझाद मैदानाचेर सुद्दां प्रोटेस्ट चालू आसता
सो तितून खुबशे लोक येतात ते सुद्धा विदाउट मास्क हांवें कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. कलेक्टर अकॉर्डिंग टू द त्यांच्या हेज्या प्रमाणे तेजेर एक्ट जातलो. रिच्युअल उत्सवाचेर हांव परत परत सगळ्या लोकांक आव्हान करता की आमच्या गांवांनी जावपी सगळे उत्सव आमी खूब कमी प्रमाणात लोक वचून उत्सव मनोवपाक जाय. खंयचे उत्सव बंद उडोवचे अशें हांव म्हणना, पण आमकां सगळ्या जाणांक आमची चिंता आपलीच काळजी घेवपाक जाय. त्या खातीर गांवांत असलेली जात्रा, काले आनी बाकीची सगळ्या फंक्शनां ही खूब कमी लोकांक सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन करून ते रिच्युअल सगळे जे प्रोग्राम आसा हे करचे. वॅक्सिनाचो स्टॉक आमचे कडेन सफिशियंट अवेलेबल आसा. फुडले 4 दीस आमचे कॅम्प चालू उरतले आनी ताज्या उपरांत PHC लेवलाचेर प्रोग्राम्स जे आसा हे तशेंच चालू उरतले.